गीत घेवया पेज 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सर्वेस्परान दिल्ली सोडवून दिसान दीस पोरगोट करात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामदें गाजोयात. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता तुकाय देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसां तशें आमचें जावन एकल्याचें इंतेसां आसतलें जावं कोण आपलो वाडदीस समोरमता. आमी लुकस कोरियाचे पासत मागुया आपलो वाडदीस समोरमता ताचे शुभाम आशिर्वाद. तशेंच जे आपलो लग्नाचो दीस समोरमता वा आमची मोगाचीं जीं मरून गेल्या तांचो आयज आमी उगडास कोत्ता. ही सगळीं इंतेसां आमी देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा आमकां धर्मदूत बातोलोम्योची परब समोरमूंक आनी तेच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमंत्रण दिता. सांत बातोलोम्यो जेजू बरोबर आसलो म्हणल्यार धर्मदूत जेजूक तो लागशिल्ल्यानसान पळयता, जियेता तेचे बरोबर कोश्ट मरोन तो पळयता आनी जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत बातोलोम्यो ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तो भायर सरता. इंडिया तशेंच मेसोपोटेमिया आनी आरेमिया ह्या देशांनी वचोन तो जेजूची बरी खबर परगट्टा आनी आरेमियाक थंय ताका मरण पावता कित्याक तो आरेमियाच्या राजाक आनी त्या राजाचे बायलेक आनी तेचे फॅमिलीक क्रिस्तांव जेजूक एकवटून क्रिस्तांव करूंक तांकां तयार जाता आनी ती आपलो धर्म क्रिस्तांवपणान ती भितर सोदता. आनी ताचे लागून थिंगासरले जे दुसरे धर्माचे अधिकारी आसले तशेंच ताचो भाव ताका नाच कोत्ता. तर आमकां जाण एकल्याक उगडास कोत्ता की जेन्ना आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक भायर सरता जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या खोन्यांनी आमचे दुमाळो येतलोच पूण देवाचेर विश्वास दवरून आमी आमच्या जिविताचें फुडलें पावल मारूंक जाय. आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. कालचांतान दूख दोतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देव बापाच्या उज्याक बसयला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आनी बरोबर आमी देवाक महिमा दिवया. महिमा देवा उंचोर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनच्या संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका वाकाणटाव, आमी तुजी स्तुती कोत्ताव, आमी तुका नमस्कार कोत्ताव, आमी तुका महिमा दिताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकल्या जोणीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शिळे बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र, एकलोस तूं सोमी, एकलोस तूं बोवतो. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा तुजो धर्मदूत बागियोन बार्तोलोमियो सगल्या काळजान तुजे पुताक भावार्थान चिटकून रावलो. तोच भावाट आमचे थंय बोलादीक कोर आनी ताचे मागण्याच्या आदारान तुजी पवित्र सभा सोर पोरसांक तारुणाचो संस्कार जासो कोर. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढराची पोतीन जाल्ल्या ती ओकोल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार तावन देवा शोशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका बोव मोलादीक माणका बरी आनी एका सूर्यकांत गोमेता वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोंटे. दर दारवोंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवोंटाचेर इस्रायलाच्या पुता दुवाच्या 12 कुलांची नांवां बरयल्लीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवोंटो, उत्तरेक 3, दोखिनेक 3 आनी अस्तंतेक 3 दारवोंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढराच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयल्लीं आसलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. म्हणया, तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवडेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पवित्र पडकोट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा गाजयतात. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवडीचे लोकलोकीत मोहिमा खोलीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासनाचे राज, पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कुरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे समर्थींत आनी प्रवादांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजरेचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानायलान ताका म्हणलें, नाजरेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात, एक खरो इस्रायेली. ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. नातानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका प्रतिपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास धरताय? ह्यावन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे पूत, देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. सोम्यांचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्तांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की हांवें देवाक पळोवचे पयलीं देव म्हाका पळयता. आमी आयचे शुभ वर्तमानान आयकलां कशे भाशेन फिलीप नातानायलाशी वेता आनी ताका आमंत्रण दिता जेजूशी येवंक. आनी तो जेजूशी येता म्हणसर जेजू ताका सांगता, हांवें तुका अंजिराच्या झाडाशी बसलोलो असो पळयला. आनी तशें लागून नातानायल अजाप जाता आनी उद्गारता. तो जेजूचेर आपलो भावार्थ आनी विस्वास दवरता. पूण ताचे उपरांत न्हय फकत जे दर्शन जेजूक दिसलोलें आनी ताणें नातानायलाक सांगलें, पूण हांगासर तो नातानायलाकूय दाखोवन दिता कशे भाशेन तो आनीक व्हड आनी मोहिमा पळयतलो. अंज बोडवे कशे सकयल येतले आनी वयर देंवतले, वयर येतले, हें सगळें तो ताका सांगता. म्हटल्यार जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरता, देव न्हय फकत आमकां पळयता, तो आमकां राखता, तो आमकां मार्गदर्शन दिता. तो जाणा आमकां कितें बरें तेंच तो आमकां फावो करता. तर ह्या दर्शना वरवीं म्हणजे जे पयले वाचपान आमकां मेळ्ळां प्रकाशणेचें, थिंगा त्या दर्शनान मोहिमा आनी व्हडवीक आमी पळयता. आनी तीच व्हडवीक आनी मोहिमा आमकां फावो जातली जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता. जे परी आयची परब आमी बातोलोमियो सान बातोलोमियोची समोरमता. तो जेजूक रिगून रावलो, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. तर आमकां उलो आयच्या दिसा सान बातोलोमियो भाशेन जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक आमचे उतरांनी, आमचे खोर्न्यांनी. उतरांनी म्हटल्यार आमी जेन्ना दुसऱ्या कडेन उलयता, वागता, कशें आमी उलयता, आमचें उलोवप, आमची उतरां कसलीं जावन आसा, मोगाची उतरां, भोगसण्याची उतरां, वो दुसऱ्यांक पयस करूंक देवा कडसून आमी वायट उतरां उलयता, वो आमच्यो कोन्यो आमी तांकां जिवीत दिवपी कोन्यो जाता काय आमी जिवीत नश्ट करपाच्यो कोन्यो जाता. ह्याचेर आमी नियाळ करून देवाचो आदार मागुया. ताच्या आदारान, ताचे कृपेन आमी जे परी आयज आमी नातानायल ओ बातोलोमियोची परब समोरमता, ताचे भाशेन आमी आमच्या जिविताचें फुडलें पावल मारून आमचेर येता ती पिडा कोस वेंग मारून जेजूक रिगून रावन तो आमकां सांबाळटलो. ह्याच विस्वासान फुडें वचुया. गीत घेवया, पेज 42, C 34.
तुझे आदी मोगाल जेजू गोत-गोतीत काळजा सायब मेटवणी गोतात ग गोत-गोतीत काळजा सायब मेटवणी गोतात ग तुझे आदी मोगाल जेजू आयज आमची काळजा कोरिता तुझ्या मोगाल दोती उलपाय तुझ्या मोगाल दोती म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागियोन बातोलोमियोच्या मानांक ही परब आमी वर्सान वरो समोरमून हे दिनवासनेचे बलिदान तुका भेटयता. ताचे विनवणेन तुजो आदार आमकां मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावंक ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगटकोवच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादी थीर आनी गोट बांदून दवरली. देखून आतां आनी सदां काळ सर्व देवदूताच्या दलबारा सांगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पो देव, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोआ पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट.
देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, सान जुजे तिचो पती, सान बार्तोलोमेव, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाची उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवन, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरमाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल. आमचे कशें पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव अमोलदीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्म्याक कोणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजानूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत योया पेज 68 D38. सोम्या जेजू ये ये. आमच्या काळजांत रावूंक घे.
सोमी म्हणटा म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दवरलां तशेंच हांवूय तुमकां एक राज तयार करून दितां. तुमी म्हज्या राज्यान म्हज्या मेजार खावंक पिवंक आसतले. प्रार्थुया. सदवेस्परा धर्मदूत बागियोन बातोलोमियोची परब संतोसान समोरमूंक सासणीक सोडवणेची खात्री आमी घेताय. तें ह्या आनी फुडल्या जिवितान आमकां आदार जावंक म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बारोबोर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया. बातोलोमियो देव ओमदुताम. Jesuच्या